अंतर्गितांत आमी अशें म्हणलेलें आसा, सर्वस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत नाशिल्लो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचो बाप आमचो सगल्यांचो मोग करता, कित्याक आमी ताची खरी भुरगीं. पूण भुरगीं जावन आमी ताचे सारकी जावच्याक ताणें आमकां एक गूण दिलेलो आसा, स्वतंत्रपण. आनी ह्या स्वतंत्रपणांत आमी ताणें सांगलां पळय तें करूंक जाय. तें करीत जाल्यार ताचो मीत नासलेलो मोग आमी अणभवतल्यांक खरो. पूण जेन्ना आमी ताचे सरशिनी पयस वेता, ताका नाकारता, आमचें जिवीत आमी इबाडता, तेन्ना तो अदीक करुणायेन दयेन आमकां आपलो मीत नाशिल्लो मोग अणभवूंक दिता. कसो? तो आमकां पत्करता, तो आमकां स्विकारता, तो आमकां वेंगयता. आमचें कुसलेलें जिवीत तो पळयना, पूण आमकां भुरगीं कशी तो वेंगयता. आमी खूब असले अणभव पळयलेले आसा. पयले सुवातेर ते दोग जाण भाव बापायचे सरशिल्ले कशे भशेन पयस वेतात. एकलो सगळें आपलें आसलेलें तितलें घेवन वता, दुसरो सगळें थिंचरूच दवरता, पूण ताचो मनोभव कसलो आसा तो आमी पळयता. एकलो वेता, सगळें उगडायता, आनी तो दुकरांची पर्यंत ती खाण खावंक ताका मेळना म्हणून ताका मागीर घरांत आपल्या कितें चलता तो उगडास येता, आनी ताका लागून तो पोत्तून येता. आनी हांव तुजो नोकर म्हणून तूं म्हाका पोत कर म्हणून असलीं चिंतनां घेवन येता. पूण बाप ताका पळयल्या उपरांत तो पोत्तून येता, तो सारको वेंग मारता आनी खुशाल जावन सगळें फेस्त करच्याक तो हुकूम दिता. आनी दुसरो पूत ताका लागून आपलें जिवीत मोजा मारूंक म्हाका मेळोंक ना, आनी हे भशेन हांवें सगळें केलेलें आसा, पूण म्हाका तूं कांय दिनाय, असलीं चिंतनां घेवन आसा. कुसकेपण ताचे मदें आसा आनी ताकाय तो वेंगयता. आमच्या मदें असलेंच खूब घडटा. आमी जाणो हें, आमच्या घराब्यांत कितें जाता पळय तें. पूण बापूय आवय कशे भशेन भुरग्यांक वेंगयतात तें आमी जाणो. थिंसर आमकां देवाचो मीत नासलेलो मोग अणभवूंक मेळटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो मोग कसो आमकां अणभवूंक मेळटलो? पयले सुवातेर आमी भावार्थ धरूंक जाय की जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून. हे सगळें पळय आमकां घडून दिलेलें आसा बापान. पयले सुवातेर ताणें आमकां मोगान घडून हाडलेली आसा. पूण जेन्ना आमी ताचे सरशिनी पयस वेता तेन्ना तो आमकां पोत्तून हाडटा. आनी पोत्तून हाडटा आनी आमकां काकलूत आपल्या मोगाक लागून दाखयता. ही काकलूत आमी सगळीं जाणां अणभवली म्हणटोच आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकी जावंक जाय. तर दर दिसा आमचे अणभव जे आसात ते आमी जेजूशी हाडूंक जाय. जेजूशी हाडली की ना मागीर तो आमकां तातूंतल्यानूच सुटका दिता. आमचें मन उजवाडा येता, आमचे दोळे भावार्थाचे उक्ते कोत्ता आनी बोरवाशान आमी दुसऱ्यांक बरेपण ताका लागून, कित्याक तो जावन आसा मोग आमच्या काळजांनी, ताचो मीत नासलेलो मोग मागीर आमच्यान दुसऱ्यांक वांटूंक जाता. आनी आजच्या वाचपांनी मी पळयलां कशे भशेन जेन्ना जेजू आमचे सोबें जियेता तेन्ना तो आमचे सोबें वावुरता. पेद्रू फकत चलतालो आनी बाकीचो लोक येवन ताची सावळी पर्यंत पडली जाल्यार ती बरी जाताली. तर जेजू आमच्या काळजांनी आसा. पूण आमचे मदें कितें घडटा?
आमी ते भाशेन एकामेकाक जेजूक दिता की आमी आपलेपणांत आसा आमी तांचे दुसऱ्यांचे कुसकेपण पातकी जिवीत ते आमच्या मनांत घेवन आसा तशें आसलें की ना आमी कितें म्हणून करूंक जाय तर तांचे पातकी सोयन तांचे पातकी अणभव ते आमी जेजूशी हाडूंक जाय आनी ते ताका दिले की ना आनी जी भावना ते आमचे मदें उत्पन्न करतात ती दिली की ना तो आमकां भितरल्यान बदलून काडटलो आनी मागीर तांकां तो अणभव आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान चालींतल्यान मेळटलो हाका लागून देवान जेजूक खरेपणी अभिषेक केलेलो आसा तो तेन्नाच न्हय आतां पर्यंत आमचें सगळें वावुरता म्हणून आमकां दुसऱ्या वाचपान कळयलां आनी हांगसर आमी कितें पळयता जेजू आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन तो आमचें सगळें वावुरता दुसऱ्यांक ताचो मितमेर नासलेलो मोग अणभवचा आनी आमी आयच्या दिसा कशे भाशेन म्हणून आमी तो मितमेर नासलेलो मोग दुसऱ्यांक दाखयतले हांव पयले सुवातेर हो अणभव घेवन म्हज्या दोनया म्हज्या देवा तूं म्हजें सगळें आसाय तूंच ताका हो अणभव दी म्हजे लागीं जायना पूण तूं कर तें हे भाशेन पाप साहेबान आमकां हे वरोस दिल्लें आसा बोरमाशान ताचो माय मोग मितमेर नासलो ताका अणभवच्याक तांकां काकलूत आमी कशी दाखयतल्या जेन्ना आमी मोग कोत्ता तेन्ना आमी काकलूत दाखोवंक लागतल्या बेश्टीच काकलूत वांटूंक जायना आमच्यान मोग कोत्ता जाल्यारूच पळयात कशे भाशेन खूब पाटी एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक सगळें दिता ती तांची सोशिली पयस वता तांकां खूब दूख लागता पूण केन्ना ती परतून येतली म्हणून तांची आशा आसता खूब जाणां पाय माय हे भाशेन जियेतात पूण ताचो मनोभव पळयात मनोभव तांचो मोगाचो आसा ती मोगान तांकां भोगसूंक तयार आसात आनी ती आयली म्हणटूच ती कशे भाशेन तांकां वेंगयतात आनी खुशाल जातात हें सगळें तुजेंच कित्याक म्हणून तूं अशें कोत्ताय भयणीनो भावनो आमी सगळीं जाणां बापायच्या घरांत आसा हिचोरी आसूं आमी बाप आमकां आपलो मोग आपल्या पुता वरवीं दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां तें सगळें स्पश्ट करता तर आमी म्हज्या भयणीनो भावन हें मनांत धरया कसलेय अणभव आमकां दुसऱ्याच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान चालींतल्यान मेळो बरें वायट ते आमी रोखडेच जेजूशी दवरया कशें दवरतले आमी ताका पयली सुवातेर सांगून दुसरो एक मार्ग आसा सगळो गोत ताका एकवटोन कितें अणभवता तितलें ताका समोरपण आनी तिसरें म्हणजे सगळो गोत एक मागणें करूंक खंयचेंय मागणें जावं आमच्या बापा नोमान बरे मोहिमा बापाक खंयचेंय जावं ते मागणें म्हणीत रावया आनी आमकां ही कृपा मेळटली दुसऱ्यांक देवाची काकलूत दाखोवच्याक तांचो मोग करच्याक तांकां समजून घेवच्याक तांकां पोतकरच्याक आनी देवाचो अणभव तांकां दिवच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन धरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे भितर भरोन येता ताका आमी स्विकारया आनी ताका पोतकरून सगळें आमचें जिवीत ताका समोरपुया सुस्कार भायर सोडटना कितेंच आमचे भितर दवरचें न्ही बरें आनी वायट सगळें ताका समोरपुया आनी तो तें स्विकारून तें साफ करून दुसऱ्या सुस्कारान आमकां ताचें बरेंपण भरून आमकां तो ताच्या आसण्यांत उजवाडाक हाडटलो आनी तो आमचें सगळें दुसऱ्यांचो मोग काकलूत दया समजिकाय आनी सगळें बरेंपण तांकां दुसऱ्यांक फाव करूंक तो आमकां कृपा मदत आनी शक्ती दितलो जेसू आर्गान दिनवास तुका कित्याक तुवें हे भाशेन आमकां आतां घडोवन हाडलें भितरल्यान सान आमचो विस्वास अदीक अखंड कर